Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. 200 कोटी पयर घेतले सिक्युरिटी बॉन्ड, आज परत 100 कोटीचो एडवर्टायजमेंट दिले आणि हे पयशे घेवचे त्या बद्दल तुम्ही कितें करता हें लोकांक खबर ना. ह्या पयशांचे एका वटेन कालूच तुवें डिक्लेअर केला की 5000 जॉब जानेवारीच्यान आपूण घेतलो म्हणून. म्हाका सरकाराच्या निदर्शनाक हाडपाक जाय की तांणी 5000 जॉब घेवचे पयलीं एक गोश्ट करची, जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसात तांचे पयशे दिवचे. त्यानंतर फॉरेस्टांत जे लोक आसात तांकां परमनंट करून तांचे सारकें करचें आनी तांकां योग्य पगार, फॉरेस्टांत डेली वेजीस कॉन्ट्रॅक्ट हे लोक आसात तांकां हें करचें. PWD सोसायटीचेर पयरूच 1150 भुरगे घेतल्या. तांकां मंत्र्यान सांगिल्लें की 6 म्हयन्याचो पगार एकदम दितलो. 1 म्हयन्याचो फक्त तांकां पगार मेळ्ळा, बाकीचो पगार मेळूं ना. भारतीय जनता पार्टी जे प्रवेश करपाक आयिल्ले आसा ते कावन्सिलर एटीस रावतात. हांव तुमच्या सगळ्यांचें हांव स्वागत करता. आमी 10 पर्यंत पावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. 10 पर्यंत आमची संख्या जातली. आणि सध्याचे 2 जाण फाटीं क्रॉस वोटींग जालां पळय, 2 जाण नगरसेवक, तेजेर पक्ष कितें डिसिजन घेतलो अशें? स्थानिकान आमच्या स्थानिक अध्यक्षांनी आमचे नगरसेवकांनी त्यांनी अध्यक्षापदी सांगलेले आसा. तांचो पयलूच तेंच्यान सांगलां आणि त्या हेजेर तुज्याची पार्टी योग्य कारवाई करतली. बँक घेऊन काम करतात. काय आसना दुसरी गोष्ट म्हळ्यार आमचे CMान ज्या भशेन एक कोवीड सिच्युएशन हाताळ्ळा ते रियली इम्प्रेसीव आनी ते सारके कमाल करता सध्या. हे खातीर घेतले वयचे तर आमचे लोकल लेवलाचेर जे प्रमाणे आमचे सगळे काम करतात, शांतराम बाब, कपूर बाब, बाकी सगळे सगळ्यांक घेवन काम करतात. प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक 2 रिजन आसा. पयलें मेजर रिजन आसा ते आज एक मनीस पिड्ड्यार जालो, ताच्या डेथ सर्टिफिकेटी खातीर आज गोरगरिबांक या नॉर्मल मनशांक सुद्दां भरपूर त्रासदायक जाता. कारण डेथ सर्टिफिकेट मेळना, खंयचे गव्हर्मेंट डॉक्टर्स दिवपाक रेडी नासता. कोणी घरान जाणटो मनीस एटॅक घेवन पिड्ड्यार जालो जाल्यार तो म्हणटा आमी चॅक केल्लें ना, ना ताजे कोवीड हाजेर कितें ना कितें तरी हेल्थ मिनिस्टरान आनी गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान जाता तितल्या बेगीन हाजेर कितें तरी एक बाबा रिजनेबल सोल्युशन काडचें. म्हाका दिसता 2 कितें एम्बुलन्स आसा फक्त. पण ते दोन्ही अवेलेबल ना म्हणून सांगले तुमकां ते अवेलेबल ना म्हणजे ती एक गेली. हां सी फोण्या म्हळ्यार फोण्या पळयनाकात. फोण्या, मडकय, प्रियोर, शिरोडा, मोले ही फोण्या भाग वाठार केदो मोठो आहा तो पळयात. सो आनीक कितल्यो डिमांड करता तुमी? मिनिमम एक 6 ते 7 तरी दिवच्यो हांगा. शिरोडा खातीर दवरची, मडकय खातीर दवरची, प्रियोळा खातीर दवरची. त्याच प्रमाणे दारबांदोड्या आणि दूधसागर हांगा दारबांदोड्या एरिया साठी दवरची. बाबा खंय तरी इमर्जन्सीक जाय पडटा, ते एम्बुलन्सीज अवेलेबल जायना. मिनिस्टर ना, हांव गोंयचे उलयत ना, उठसूट ब्लेम तांचेर वतालो. आज फोण्या रस्त्यांक कितले कोटींग केले ते आमकां मिनिस्टरान सांगचे, CMान सांगचे आणि BJP कार्यकर्त्यांनी सांगचे की बाबा कितले रस्ते बरे जाले, कितले हॉटमिक्स जाले, कितले रस्ते चकाचक जाले, पोतोल फ्री जाले. आणि आता कोणाची मान कमर दुखता की ना. बाबा रस्ते फाटल्या वर्सा आमकां उत्तर दिल्ले की हे 3 म्हयन्यान, मागीर 6 म्हयन्यान, मागीर वर्सान आज पर्यंत रस्त्याचें जाल्लें. आनी आज हांवें आनीक स्टेटमेंट ऐकल्या की आनीक 6 म्हयन्यान रस्ते जातले. म्हाका तारीख पे तारीख दिवप चल्ल्या.